नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। फॅब इंडियाचे एमडी सीईओ धरून 7 अधिकारी पावले क्रायम ब्रांचीत। फॅबाच्या कॅमेरा पॉलिसीचेर चल्ल्या सकाळ सावन चौकशी। कांदोळेच्या आउटलेटाच्या मॅनेजराचे दावे तपासतात पुलीस। मिकीचेर अटक वॉरंट। 7 दिसांत शरण आयलो ना जाल्यार करची अटक। मडगांवचे जेएमएफसी कोर्टाचो कोलवा पुलिसांक आदेश। मिकीचो फेरविचार अर्ज आज सुप्रीम कोर्टात। गोंयांत आतां मेरेन केंद्राच्या निधींतल्यान 5,000 कोटीचे नवे प्रकल्प। 19 डिसेंबराक जुवारीचेर पूल बांदपाक बुन्यादी फातर बसोवपाची केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीची घोशणा। नुस्तेमारी खात्याचे फिरते गाडयेंतल्यान नुस्तें विकपाची येवजण चालीक। पयले गाडयेचें रक्षा मंत्री पर्रीकारान केलें उक्तावण। रिटेल नुस्तें होलसेल रेटीन, हॉटेलांक न्हय फक्त लोकांक। भलायकी मंत्रीच मेडिकलाच्या कारभाराचेर चळावलो। सरकारी बाबूंनी लायल्या वाट। मेडिकलाचे प्रशासन आनी विभागां मदीं ना ताळमेळ। मेळनात वखदां। जीएमसीचें केलें इन्स्पेक्शन। खबरो विस्तारान। फॅब इंडियाच्या अधिकाऱ्यांची क्रायम ब्रांचीत चौकशी सुरू जाल्या। कंपनीचो एमडी विलियम बिसेल आनी सीईओ सुब्रता दत्ता धरून 7 अधिकारी सकाळीं हाजीर जाले। सांजे मेरेन तांची चौकशी चलतली। आउटलेटांनी कॅमेरा बसोवपाचें फॅबाचें धोरण पुलीस तपासतात। त्या शिवाय आउटलेटांत बसयल्लो कॅमेरा चेंजिंग रुमा वटेन पोजिशन कसो जालो ताची चौकशी चल्ल्या। कॅमेरा बसोवपी कंपनी एक उलयता जाल्यार स्टोर मॅनेजर भलतेंच सांगता। सीसीटीव्ही फुटेज कोण कोण पळयताले ताची चौकशी चल्ल्या। फॅब इंडियाचो एमडी आनी हेर 7 अधिकारी शुक्रारा सकाळीं 10 वरांचेर क्रायम ब्रांचीत हजर जाले। ब्रेस्तारा 7 अधिकाऱ्यांक म्हापशेच्या सत्र न्यायालयान अंतरीम जामीन दिवन क्रायम ब्रांची मुखार सकाळीं 10 ते सांजे 5 मेरेन चौकशेक रावपाचो आदेश दिल्लो। क्रायम ब्रांची मुखार हजर रावल्यात ते फॅबाचे अधिकारी विलियम बिसेल एमडी, सुब्रता दत्ता सीईओ, रामूचंद्र मार्केटिंग मुखेली, कुंदन गुप्ता स्टोराचो मुखेली, रुचिरा पुजारी कंपनीची मुखेली, अरुण नायकर ई कॉमर्साचो मुखेली, आशिमा अगरवाल गट मुखेली ऑर्गॅनिक फूड। आउटलेटांनी कॅमेरे बसोवपाचे फॅबाचें धोरण पुलीस तपासतात। ते शिवाय आउटलेटांत बसयल्लो कॅमेरा चेंजिंग रुमा वटेन पोजिशन कसो जालो ताची चौकशी चल्ल्या। कॅमेरा बसोवपी कंपनी एक उलयता जाल्यार स्टोर मॅनेजर भलतेंच सांगता। फॅबाचो एमडी विलियम बिसेल सकाळीं 10 वरांचेर अधिकाऱ्यां मुखार पावलो। ताची सुमार 3 वरां चौकशी चल्ली। त्या उपरांत सीईओ आनी हेर अधिकाऱ्यांची चौकशी जावपाची आसा। सीसीटीव्ही कॅमेरा सुरवातेक बसयल्लो तेन्ना सावन तो ट्रायल रुमा वटेन आशिल्लो अशें स्टोराची मॅनेजर चैत्राली सावंतान पुलिसांक सांगलां म्हूण क्रायम ब्रांचींतलीं सुत्रां सांगतात। मात सीसीटीव्ही बसोवपी कंपनी वेगळेंच सांगता। तो कॅमेरा सुरवेक ट्रायल रुमा वटेन नाशिल्लोच म्हूण कॅमेरा बसोवपी कंपनीन पुलिसांक सांगलां। सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवपाच्या पॉलिसी आनी व्हिज्युअल फुटेजीच्या देखरेख पॉलिसी विशीं क्रायम ब्रांच आतां फॅब इंडियाच्या वयल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करता। कांदोळेचें हें वादग्रस्त आउटलेट चालू करचे पयलीं ह्या अधिकाऱ्यांनी सीसीटीव्ही कॅमेरा खंय बसयला ते तपाशिल्ले काय कितें ताची पुलीस चौकशी करतले। सीसीटीव्ही फुटेज कोण कोण पळयताले ताचीय चौकशी चल्ल्या। व्हिज्युअल्स रिकॉर्ड करपी डीव्हीआराचो पासवर्ड फक्त स्टोर मॅनेजराक खबर आसता आशिल्लो। तो पासवर्ड स्टोराच्या बाकीच्या स्टाफाक लीक जावपाची शक्यताय न्हयकारूं नजो। तशें जाल्यार बाकीच्या स्टाफान व्हिज्युअल फुटेज पळोवपाची शक्यताय न्हयकारूं नजो म्हूण स्टोराच्या मॅनेजरान पुलिसांक सांगलां। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी तुळशीदास च्यारी। मिकीचेर कोर्टान अटक वॉरंट काडला। 7 दिसां भितर मिकी शरण आयलो ना जाल्यार ताका अटक करचो म्हूण मडगांवचे जेएमएफसीन कोलवेच्या पुलिसांक आदेश दिलो। कॅस्तीचेर स्थगिती नासतनाय मिकी शरण येना म्हूण जीएफएमसी कोर्टा मुखार आयिल्ल्या अर्जाचेर हो निकाल दिलो। इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियर कपिल नाटेकाराचे मारपेट केशींत मिकीक 6 म्हयन्यांची कादय पडल्या। सुप्रीम कोर्टान कॅस्तीचेर शिक्को मारला। मिकीचो फेरविचार अर्ज खंय आयज सुप्रीम कोर्टांत सुनावणेक येता। सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या निकालाचो फेरविचार करचो ह्या आपणाल्या अर्जाचेर शुक्रारा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी जावपाची शक्यता आशिल्ल्यान मडगांव न्यायालयांत आयरिश रॉड्रिक्साच्या अर्जाचेर निकाल दिवचो न्ही अशी विनवणी मिकी पाशेकोन बेरेस्तारा मडगांव न्यायालयाक केली। I have filed a review petition before the Honorable Supreme Court, which is pending for adjudication. Unless and until that review is decided, this proceedings has not attained finality. So wait till that. मिकीच्या ह्या विनवणेक सरकारी आदोगातान खर विरोध केलो।
मिकीक अटक करची अशें वॉरंट काडपाचो अधिकार ह्या न्यायालयाक आसा असो दावो सरकारी वकिलान केलो. सुप्रीम कोर्टान मिकीचे अपील भायर मारून 10 दीस जाले तरी मिकी आजून पुलिशेक शरण येवंक ना. ही गजाल अर्जदार आदोगाद आयरिश रॉड्रिग्सान न्यायालयाच्या नजरेक हाडली. ही सुनावणी जाल्या उपरांत कोर्टान अटक वॉरंट काडले. Margao JMFC was today pleased to issue a warrant of arrest against convicted Goa's former RDA minister Miki Pacheco. The court today has directed the Kolva police to execute the warrant within 7 days. सध्या मिकी गोंया भायर आसा. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी सावियो डायस. जुवारीचेर पुलाचें काम सुरू करपाक 19 डिसेंबराक बुन्यादी फातर बसोवपाची घोशणा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन बिरेस्तारा केली. केंद्रीय मंत्र्यान रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री आणि PWD मंत्र्याच्या उपस्थितीत 3 मोठ्या प्रकल्पाची घोषणा केली. केंद्राच्या निधींतल्यान गोंयान आतां मेरेन 5,000 कोटीचे नवे प्रकल्प आयल्यात म्हूण नितीन गडकरीन ताळगांवां जाल्ल्या कार्यावळीत सांगले. ह्या वेळार आनीक 900 कोटीच्या प्रकल्पाची घोषणा केली. तो म्हणजे जुवारी नदीवर नवीन 6 लेन केबल स्टेट ब्रिज आम्ही बांधायचं ठरवलेलं आहे आणि याची किंमत 2,000 कोटी रुपये आहे. हे 2,000 कोटी रुपयाचं काम गोवा मुक्ती दिवस जो 19 डिसेंबर त्या दिवशी याचं भूमिपूजन करून या कामाला आम्ही सुरुवात करू. गोव्याचं जे पाणी आहे त्यातलं गॅस हवेत चालला असेल तुम्ही त्याचा काढून बायो CNG मध्ये कन्वर्ट करा. अर्थात ही सगळी टेक्नॉलॉजी तुम्हाला देण्याची जबाबदारी माझी आहे की गोवापासून तर महाराष्ट्र सीमेपर्यंत 1,000 कोटी रुपयाचं सिमेंट कॉन्क्रीटचं 4 लेनिंग काम देखील या वर्षात सुरू होईल अशी मी या ठिकाणी घोषणा करतो. आता आम्ही देशातले 101 रिव्हर्स याला इनलँड वॉटरवेजमध्ये कन्वर्ट करायचं ठरवलेलं आहे आणि त्यामध्ये गोव्यातली 5 नदी त्याच्यामध्ये आहेत. एक सोडून एक बोरी पूल जो हा इल्लेशे ते आम्ही फुडल्या 4-5 म्हयन्यांक सगळ्यांक कन्सल्ट करून ते कशें करपाचे पुरयता. की आजच्या दिसा परत 3 प्रोजेक्ट आमकां त्यांनी अप्रूव्ह केल्या. जवळजवळ 740 कोटीचे प्रोजेक्ट. तो 11 वर्सां पयलीं आमी एक्विजिशन केलो काणकोणचो कालजीबाग ब्रिज आणि अलॉंग विथ बायपास. त्यानंतर दुसरो रस्तो आसा तो नुवे टू धर्मापूर बायपास आम्ही 2002तल्यान चालू केल्लो. तो मिसिंग लिंक फ्रॉम वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट टू लोटली हो प्रोजेक्ट येवचो असो प्रत्येकाक दिसतालो आणि म्हाका अभिमान दिसता की तो सुद्धा प्रोजेक्ट जवळजवळ 200 कोटीचो तांणी आज आमकां अर्पण केलो. की हे सगळे प्रोजेक्ट ह्या 2 किंवा 2.5 वर्षात पूर्ण करून आम्ही लोकार्पण करू. घेऊया एक विराम.